तर ती रुलाव भाकरी खावची असेल ताजी खातीर रुलाव भाकरी करता सर. रुलाव भाकरी सिंपल कोंकणी ब्रेकफास्ट म्हळ्यार हेल्दी फूड. हांगा रुलाव भाकरी रेडी जाला. रुलाव भाकरी स्पेशलिस्ट मेगा बंबुली. कुकिंग इज अ बेसिक लाईफ स्किल. सो व्हेन आय एम फ्री आय कुक, व्हेन ही इज फ्री ही कुक्स. सगळ्यांना एकमेकांना हेल्प करता घरात तू आणि हॅपी राहू का. सो एकमेकांना सपोर्ट केल्यारी हॅपी लाईफ करता. ही इज हॅपी इन ब्रेकफास्ट, आय एम हॅपी इन मेकिंग समथिंग एल्स. येस आमगे सेटिंग असते, आमचं काय तांतू भेदभाव नको. Hey, what's up guys? Welcome to my new vlog. आणि पुढे जाणं की गुड मॉर्निंग. घंटी जाल्ले 8:34. हांगा स्नो क्लायमेट असणार. अचानक थंडी जाल्ले, पाऊस आशिल्लो, मागीर आतां शीं पडलें. काल रात्री कामा दाखोवन येताना असलो लायक थंड आशिल्लें. आतां म्हाका तोगोचें दूद हाडका, मागीर ब्रेकफास्टाक रेडी करया. पळयता पळयता असनो पुरो फेस्टिवल जाल्लें. जसं डिसेंबर ते कसं न्ही हिंदू फेस्टिवल ना, कशी न्हय दिवस इतलो वग्गी 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 वता सर की आमी वेट करता आशिल्ले. अरे गणपती येयली, नवरात्र येयली, ताजे मागीर दिवाळी येता. पुरो आमी वेट करता आशिल्ले. फटाफट चमकले. तर नोव्हेंबर तशी वताले आनी डिसेंबर मागीर न्यू इयर. दूध घेतलं आता हो. दूध होऊन करता, चा करता आणि त्या नारळा वळ असला तिंबोच्या दवरला. मला फ्रिजर असेल चिकी मऊ जेव्हा मागीर ग्रेट करया. हां सॉरी, ह्या कसला दवरला तें सांगची विसरला. हांव करता रुलाव भाकरी. तर ती रुलाव भाकरी खावची असेल ताजी खातीर रुलाव भाकरी करता सर. चा दवरला, दूध दवरला, हांगा रुलाव काडला. हें आतां चिकी लायक कोण तिमला आसतलें, ताका लायक कोण आतां किसिता, मिरसांग घालता, मागीर जीर घालता. फटाफट रेडी करया. कंट्रोल जायना. तर सकाळची ब्रेकफास्ट जेवकाची म्हळ्यार त्या टायमार जेवका कोण कोण असनो सकाळची ब्रेकफास्ट करना ती. म्हाका तें कळना कशी तांकां जत्ता. सकाळ ब्रेकफास्ट करना तिला दिवस कशी स्टार्ट जाता यो देवा. हें कसन जालें. हांव बंद केलं आणि फडक्कन वयर येयलें आणि थोडं दूध पडलें. यार चे चलो ती कशें चिकी हांव साफ करता ती आतां. लायक कोण किसून जेवला, लायक कोण पीठ रेडी करता आणि चरचरी भाजयो. तो पण तो पुरो घाण सोडला. किसिला नारळू, रुलाव, मीठ, जिरे, गोड, आल्ले, मिरसांग गल्ला. आता उदक घालचे, लायक कोण पीठ रेडी करचे. तर पीठ रेडी जाला. टेस्ट करून पळयल्यार न्हय एक नंबर जाला. पुरो मीठ, गोड, तिखसाण पुरा समज येला. चिक्की ताका दवरता म्हळ्यार चिक्की ते फुगो. तर कायल दवरले हून करच्या खातीर तेल घालया आणि भाकरी काडया. पत्तळ करून काडला म्हळ्यार लायक कोण ते भाजताले. ना जाल्यार दाट दाट काडल्यार न्हू त्या चिक्क्या हरवे हरवे आसता आनी टायम लागता. अख्खा तवा चिक्की ढांकता. रुलाव भाकरी सिंपल कोंकणी ब्रेकफास्ट म्हळ्यार हेल्दी फूड. सुपर टेस्टी लागता आनी सकाळ जे म्हळ्यार गट्टी पोटाक गट्टी करता. म्हळ्यार एक घडी घडी भूक लागन. हो 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 सुपर. आतां कसं उमती घालता. वाव सुपर जाला पळय. हांव चिके फ्लेम चिक्के सान केला म्हळ्यार ना जाल्यार ते करपत आशिल्लें. पळय चिक्के हांगाच न्हय हें जाल्ला बट इतलें करपा न्ही. लायक जाल्यार टायमार हांव हें चिक्के मदें तूं लायक कोन्न वयर तें फुगलं तें ताजे खातीर तें तोगूच म्हळ्यार दिसता काळें जायन दिसता. ना जाल्यार हें हांवें काळें जाता. सुपर. हांगा रुलाव भाकरी रेडी जाला. चलो हांगा प्लेटा घालता आसता आणि हांव बाकीचे फटाफट करता आणि ब्रेकफास्ट करया. गुड मॉर्निंग गाईज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. तर भाकरी कशी आशिल्ली. यम. रुलाव भाकरी स्पेशलिस्ट मेगा बंबुली. अशी जेव्हा मोबाईल स्क्रोल करता एक कमेंट आयले. हांव सद्या म्हळ्यार किचनान कसं लायक आसता आणि तू म्हळ्यार किचनान तू लेडीज अशी कसं आसता काम करच्याक. तू तुका वायफाक कसं सांगना कुक करच्या खातीर. बट आय वूड लाईक टू टेल whoever is asking that, I don't know how ajji comment, but the only thing here what we want to say is cooking is a basic life skill. Okay, it's nobody's responsibility. कोणाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ना जेवण बरोवचें. इट हॅज बीन जस्ट मेड दॅट इट इज अ वुमन्स जॉब, इट्स लेडीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी अशी काय ना.
कुकिंग इज अ बेसीक लायफ स्कील सगळ्यांक येवका आनी आमगे घरकडे आमकां दोगांकय येता. सो वेन आय एम फ्री आय कूक, वेन ही इज फ्री ही कुक्स. इट इज नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. हेल्प करता बुका एक दुसऱ्याच्या. टाइम इज चेंज. आता एक दुसऱ्याक हेल्प करता. and you have to move on. फिमेल्स जाणं कुक करका, मेल जाण करू जायना अशी काय ना. फिमेल्स जर काम करू शकतात तर मेल्स कुकही करू शकतात. बिकॉज मेल्सही काम करतात ती आणि मेल्सांकही भूक लागता आणि फिमेल्सही काम करतात ती आणि फिमेल्सांकही भूक लागता. ही वेक्स अप अर्ली तागेल तो अर्ली रायजर पोट दुखून. सो ही हॅज चोजन की म्हाका हांव सकाळ उठून कसं करूं म्हणून तो ब्रेकफास्ट करता. हांव लंच बनयता, हांव विंगड कसन बनयता, डिनर बनयता, तें हांव चूज केला. ऍक्च्युअली आमगेले ना दोगांले ना टायम चेंज आसा. म्हाका सकाळ केन केन वग्गी वचचें लागता, केन केन रात्री ते काम आसता. हांव सकाळ वग्गी उठयता, ताचे खातीर हांव ब्रेकफास्ट करता. ही उठयता, ताची मागीर ही लंच करता. ताचे खातीर एकमेकांक आमी वटूची म्हळ्यार हेल्प करतात एक दुसऱ्याची. येस, अँड दॅट इज हाव इट शूड बी. सगळ्यांक एकमेकांक हेल्प करता घरान तूं आणि हॅपी राहू का. सो एकमेकांक सपोर्ट केल्यार हॅपी लायफ जाता. ही इज हॅपी इन ब्रेकफास्ट, आय एम हॅपी इन मेकिंग समथिंग एल्स. येस, आमगे सेटिंग असते, आमकां कांय तांतू भेदभाव ना. Later. हांगा आतां जेवणाचें प्रिपरेशन स्टार्ट केलां. मस्त दिसान बॅक टू मशरूम. हांग पळय मशरूम हाडला तो गोचेरो. आज कसन बनवू? आजी मशरूम पुलाव. हांव कसन बनवचें ते काही गायब जाला. मस्त दिवस दाखवून हांव कसन बनवू बनवून दाखयता. हय, आज मशरूम पुलाव म्हळ्यार आमकां टायम ना, तिकाय वच्चाचो म्हाकाय वच्चाचो. फर्स्ट हांव कांदो चॉप करता फटाफट. ही हांगा मशरूम धुताचो आनी मावशी आमगे टाटा बाय बाय चमकेली पुरा घासून बिसून चमकल्या ती बटन मशरूम. कांदो कटकून जाला फट प्रिपरेशन केला ना आमगेले चॉपिंग बोर्ड कुडकी जाल्ले. सो हाण कशें केला गो तसं चपाती पीठ लाट्टूच येता कथक कसन म्हणजे त्या वुडन ह्याची रोटीचे हे ताका ताणें चॉपिंग बोर्ड करून सोडला. चॉपिंग बोर्ड आसा ते वायट जालें ताचे कितें कान उडयलें ते मशरूम आनी चॉप करतस आजी मशरूम पुलाव. होय मस्त दिसानंतर मशरूम यखनी पुलाव. अयो वापस एक न्ही मे मसाला घाल ना चढ मसाला घाल तुका खावचो जायना म्हाका जायना. ओके पुलाव रेडी करतस ती कुकर आन तो लायक करून तू पण घाला आणि मॅडम म्हाका करच्या कधी ना हांव शिकतस के म्हाका काय कळका ना आजी काय कशी करची करून यखनी पुलाव एका सांगले हे ब्लॅक पेपर आणि लवंग क्लोव्ज. सुपर क्लोव्ज नाही लवंग आम्ही आमची केलंय तुमची केलं इंग्लिश नाही आजी. ओके चलो आणि जिरा सुरे जिरा घालले जिरा जिरा म्हणजे ना. ओके सुरे जिरा लायक करून हाका पटपटी येऊ ताची मागीर ग्रीन चिली नाक ना आणि कसं तुका एक घालया एक काढता कांदो भाजतास गार्लिक पेस्ट कसून दुवर गो हे जिंजर गार्लिक हाका लायकन फ्रिजात ताकून लायकून काडला ताका. चलो हॅलो म्हाका ते टायम ना हांव वता एक जाल्लें आतां मेगा काम करता ठीक आहे. अर्ध पुलाव शिकून वताच ह्यो तर हांव कसं करचें मेगा स्टुडंटाक शिको का. चल हांव कंप्लीट करता. आता काय ना आता खाली मशरूम घालचे राईस घालचे मीठ घालचे आणि उदक घालचे आणि सिटी काडचे. होय चलो मेळया डायरेक्ट जेवणाक. हांग पळया मशरूम घालला पळया. होय होय एक नंबर क्या बात है. मशरूम पुलाव राईस इज रेडी. आता लंच रेडी झाला. चलो आता जेवण घेऊया. Later that same evening. मेघाल मम्मी ना आजी चण्या घशी बनवलेले दनपार तर आम्ही लायकन कसन केलंय मशरूम पुलाव केलाय विसरली. अरे मग कमेंट आयला कसं हांव शुगर खायना कर हांव बदशी सांगता शुगर खायनी हांव. आणि शुगर म्हळ्यार मिठाई बिठाई कसं नाही ना सकाळ मात्र एक चा कसं बरोबर ना वचून पळय फ्रिजान तू तशी आसा त्या चॉकलेट. सॉरी म्हाका हिचकी येता कोणकी म्हाका उडगास करता. हांवाची तू कशी उडगास करता तू तो बारीन बसला. होय तू म्हाका सांगले ना पळयत करून वचून चॉकलेट आयस्क्रीम करून ताची कितें भितरीची भारी वयल्यान तू अगर त्या चॉकलेटान थोडे वेळ गायब जाला असला न्ही तू गेलो. अरे ते चॉकलेट पॅटी पॅक असं पता चला हाणे विंगडा खंयची चॉकलेट निपोवन खेळला आणि ते गोतू ना मागीर पॉट भितर वताचे आमी बिफोर एंड आफ्टर दाखवया. हा जय तू एकले पॉट कसं आमचे गेले कसं म्हणतात अच्छा आमची गेल ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क वय तांची म्हणलेलं म्हाका पॉटा ना चढ ना थोडे आयला आता त्याची के बम पाहिला. ए म्हाका बंप आयला का तुलून कसं म्हणटा ती. अरे यार तू वापस चाल जालो तुळूचे तुलू लेसन्स कंटिन्यू. वय बंप यंक बंप आंडू. शी इट वॉज नॉट साउंडिंग गुड. यंक बंप अंडू.
ಅರೆ ಮಗ ಗೊತ್ತ ಯಾರು Who is this Pandu? Okay. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಆಯ್ಗ ಇಂಚಿನ ಫಣ್ಣರೆ Yeah? ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು मतलब मुझे नहीं मालूम. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬಂಪಾಕ इंचिನ फणणारे कसन म्हणतात ती? मग थोडे कळतंस. अरे तुक थोडे कळतस म्हाका काही कळलं कसं म्हणलं कालची ब्लॉग कशी लागली आमगे तुलू लेसन्स? आम्ही ट्राय केलंय बट हा आणि ट्राय केलंय म्हाका शिकवचे बट काही खाली वन सांड गोतस आणि ना पुदार इंची ना नाही व्हॉट इज युअर येना पुदार इंची ना होय हे दोन गोतस म्हाका जपरुंडा आणि म्हणत तो गुदवलो ಈರ ನಿದ್ರೆ ಬಾಪುಂಡ ನೀದ್ ಆಯ್ಲಿ नाही नीद येतस म्हाका नीद येतस येतस ना आता यंकुल ब्लॉग एंड मल्पुंडु नो मालपुंडू इरे दायग स्टील टाइम इज देअर हक्क कसं म्हणतात ती टाइम उंडू टाइम उंडू टाइम उंडू टाइम उंडू नाही गो टाइम उंडू व्लॉग एंड मल्पुंडू पूर्जला गेला फल्ली सॅटर्डे वग्गी बच्चा मजानी लाईफ मे वग्गी तो सकाळी क्लास असं माका वग्गी काम असं आता आम्ही निद्रे बरपुंडू यंकुल व्लॉग एंड मल्पुंडू उंडू इक्का निद्रे बरपुंडू सो मुझे नींद आ रही है ही आलेग निद्रा बरपुंडू आलेगा मगला तुक्का आलेग निद्रा बरपुंडू कल तो कुछ और बताया था क्या इरिका उरुका कुसून की बळ आज आलेगा काय एक दिवस एक वर्ड काय फंगाय म्हणतलो ते कसं नाही फंगस आग फंगाय ॲल्गी आणि फंगाय गोतस सायन्स अंतु म्हणजे आयत चलो यंकुल ब्लॉग अरे चले यंकुल ब्लॉग एंड मल्पुंडू इरेक सर्वांके ब्लॉग आवडला असल्यारी कोंकणी इरेक सर्वांके ब्लॉग आवडला असल्यारी प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. Please like, share and subscribe guys and don't forget to follow Konkini Couple. Bye guys, good night. Bye, take care.